हळदणा मायणावाड्यार उजो लागून घर काबार। गंगा पाटीलाच्या घराक मध्यानराती उजो लागलो। नेमके कारण कळिल्ले ना। 2 सिलिंडराचो स्फोट जालो। घरातले सामान लासून गोबर। 4 लाखाचे लुकसाण जाला म्हूण अदमास। फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडिल्ल्यान शेजारची घरां मात साल्वार जाली। इतल्या मजगती मडगांवां हाऊसिंग बोर्डान 3 घरांचेर झाडां पडल्या। पेर बाणावले सायलाचे झाड पडून लायटीचे खांबे आनी गाडी डॅमेज जाली। हो सिलेंडर ब्लास्टाचो व्हिडिओ। घराक लागिल्ल्या ह्या उज्याचो व्हिडिओ काडूंक राविल्ल्यांचो वेळ बरो म्हूण साल्वार। हळदोण्या मायणावाड्यार गंगा पाटलाच्या घरान हो पेट घेतला। सोमारा मध्यान राती ही गजाल घडली। उज्यात घरातले 2 सिलिंडर फुटले। घरातल्या सामानाचो लासून असो गोबर जालो। फायर ब्रिगेडीन सुवातेर पावन उजो पालयलो। उजो कसो लागलो तो सोदात म्हूण तांणी पुलिशेक सांगला। आमकां ते गाडयेंतल्यान वचपाक खूब त्रास, म्हणजे रस्तो त्यांचो नेरो असल्या कारणान आमकां गाडी व्हरोंक मेळना। त्या लोकांनी आमकां बरें हेल्प केलो त्या लोकांनी। आनी ते टॅप वॉटर आनी कितें बालद्यो बी हाडून तो उजो पालयलो आमी। तर तेजे लॉस म्हाका दिसता कमी ते 4 लाख लॉस जाले। आमी पावच्या पयलीं थंय 2 LPG आसले, ते स्फोट जालो, ब्लास्ट जाले दोनूय। ते लोक भायर आसलो, म्हटल्यार तेज्या उपरांत सायडीक जे 2 आनी आसले पळय सायडीक कोणाच्या घरान, ते लोकांनी भायर काडले आनी पब्लिकेनूय आमकां हेल्प बरो केलो थंय, जेणे करून आमी तो उजो बेगीन पालयलो। पुलिसेक लेटर केलें कालूच की कॉज ऑफ फायर मातसो इन्वेस्टिगेट करचें म्हणून पुलिसेक आमी लेटर केल्लें आसा। वेळ बरो म्हूण घरातल्या कोणाक कांय जाल्लें ना। फायर ब्रिगेडीन इतल्यान उजो आटपा हाडिल्ल्यान लागसारची घरां साल्वार जाली। इतले मजगती मडगांवां हाऊसिंग बोर्डात 3 घरांचेर झाड पडले। पेर बाणावले सायलाचे झाड पडून लायटीचे खांबे आनी गाडी डॅमेज जाली। I was just driving, suddenly the pole fell. I was alone. I was coming from work. बायकाचे बुसोन पास पडलो। आवाज येतो पयलीं खूब जाल सारकोय। पंप भितर बायक डॅमेज जाली। बायक ते गेल्या पळय ते हालो। हो मोडलो एक खांब पडला आनी मागीर ते जरान तो खांब मोडलो। 2 खांब मोडले। हांव एक उडी जाऊ मुखार ते बकरा मुखार बकरा आमगे फ्रेंड मिस्कित न्हू तेगे प्रमोशन हांव पर्सनल हांव कातता ते कातता म्हणून कोता पार्ट अंडरग्राउंड केबल जालो अंडरग्राउंड हाली केबल जालो हुंजाण न्हू तो हाली येदो हें आहाय पळय हाय टेंशन आनी हें आहाय ते सगळें आमगेले घरान जालो ना घरान जातलो त्या टायमाचेर तुझा पण किती हे पहिले पंचायतीन बी हे पहिले काडतो पडलो न्हू झाडां पयलीं पंचायतीन म्हणजे जाला प्रॉब्लेम हें आतां लोक आमी एक बार्बज आसतना एक लॉ पास केलो बार्बज चीफ आसतना लॉ पास केल्लो की कोणें तरी कंप्लेन केलें कलेक्टर ऑर्डर दिल्ली कातूंक म्हणून आतां कलेक्टर घेवन हेळयताय थिंगा ती ऑर्डर फोलो केली जाय हें जायना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुधवारा 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस। ते निमतान गोंयानूय सरकारी पावण्यार आनी बाकीचे संस्था आनी स्कुलांनी योग दिसाच्यो कार्यावळी दवरल्यात। मुखेल कार्यावळ बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातली। थंय नेटान तयारी चल्ल्या। गोंयच्या चडशा शाळांनी योग दीस मनयतले। पतंजली वतीन वाळपय योग दिसाच्यो कार्यावळी जातल्यो। योगांतल्यान समाजात बरी भलायकी समजिकाय आणि शांतिकाय पातळची म्हणून आयुष मंत्रालयान कॉमन योग प्रोटोकॉल इश्यू केला। देशभर योगाच्यो कार्यावळी जातल्यो। गोंयांतय सरकारी पावण्यार योग दिसाची कार्यावळ बांबोळे जातली। मंगळारा सांजे थंय नेटान तयारी चालू आशिल्ली। राज्य स्तरावयलो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीन पार पडटलो। हांगासर सगळी आमची वेवस्था जाल्ली आसा। हो जो गोंयचो जो राज्य स्तरावयलो कार्यक्रम आसा तो हेल्थ सर्विसेस
आणि स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट यांच्या मार्फत ऑर्गनायज केल्लो आसा. फाल्यां एकूण हांगासर 1000भर उपस्थिती आसतली. हांगा तितलीच जाता कारण योगा करतलो जाल्यार तितलो स्पेस चड लागता. त्यामुळे 801 स्टुडंट आणि बाकीचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स हे सगळे योगान भाग घेतले. योग हो कसलो जाती धर्म व बाकीचे भेदभाव नासतना फक्त भलायकी ठणठणीत उरची म्हूण करचो हो पतंजलीचो उद्देश म्हूण पतंजलीचो गोंय प्रभाग सांगता. आज आमी इंटरनॅशनल योग डे हो सबंद जगाचेर जवळजवळ 193 देशांत फाल्यां 21 जुनाक जावपाचो आहा. त्या दृश्टींतल्यान आयज हांगा आमी तुमच्या बरोबर बसलेले आसा. हांव सगळ्यान पयलीं तुमचें पत्रकार ह्या दृश्टीन तुमचें स्वागत करता. तुमी हो जो योगाचो आमचो प्रचार आनी प्रसार आसा तो तुमच्या माध्यमांच्यान व्यवस्थीत सगळ्याक करचो. कारण आयज ह्या पद्दतीन आमी आपली दुयेंसां भोगता, वखदां घेता. हें पळयलें जाल्यार आयज कसलीच वखदां न घेता योगाच्या द्वारे, प्राणायामाच्या द्वारे आमी सगळे सदृढ जावं शकता. वखदांची गरज नासतना आमी आमच्या शरिराची जी कितें पिडा आहा ती नश्ट करूं शकता. परंतु ही प्रत्येका पर्यंत पावपाक जाय अशी आमच्या स्वामींची इच्छा आसा. स्वामी म्हणटा की प्रत्येक जाण हेल्दी आसचो. ताका मागीर ती जात धर्म कांय एक न लागता. तेणें प्रत्येकान आपआपल्यान आपल्या जिवना खातीर, आपल्या स्वता खातीर योग आनी प्राणायाम करचे. आमकां सांगलां की तालुका लेवलाचेर घेयात किंवा एखादी पंचायती लेवलाचेर घेयात. पण पंचायती लेवलाचेर घेतले जाल्यार सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक शकना. म्हणून आमी मुद्दम 70 जेन्ना आमी ही कार्यशाळा घेतली तातूंतल्यान 20-25 तरणाटे युवका 25 वर्साचे सकयल भुरग्यांक आमी ट्रेन केले. आनी हेच भुरगे हे आतां सगळे कडेन कार्यक्रम घेवपाक वतले. एकच उद्देश आसा की सगळ्या कडेन हो योग वचचो. जात धर्म वर्सां पळयनासतना सगळ्यांनी हो योग करचो आनी मनुष्य जीवन जें आमकां मेळिल्लें आसा त्या मनुष्य जिवनाचें जें एक सार्थक आसा ते मनुष्य जिवनाचें आमचें सगळ्यांचें सार्थक जावचें ह्या उद्देशान आमी हे कार्यक्रम करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.